पत्रकार परिषद घेवपाचें कारण कितें की आमची जात्रा 21 एप्रिल 2026 म्हणजे वैशाख सुद्धा पंचमीची सुरवात जातली ती 25 एप्रिल 2026 वैशाख सुद्धा नवमी हेजेपर्यंत आसतली. आज आमचे ह्या सभेनी पत्रकार आमच्या कमिटीचे सभासद तेंची हांव पयलीं वळख करून दिता. आमचे उजवे सायडीक पयले बसलेले आहा ते भास्कर गांवकर सचिव देवस्थानचे, म्हणजे उजवे सायडीक हांगासर बसलेले आहा ते खजिनदार आतिश गांवकर, दावे सायडीक बसलेले आहा ते दयानंद गांवकर एटॉर्नी मुख्या, मागीर फाटल्यान बसलेले आसा उपमुख्यार सुभाष गांवकर, मागीर फाटल्यान बसले आहा ते समीर उर्फ महादेव गांवकर उपसचिव, मागीर उप खजिनदार श्री प्रकाश गांवकर आणि उपाध्यक्ष श्री वासुदेव गांवकर उर्फ संजय गांवकर हे आमच्या ह्या पत्रकार परिषदेत तुमच्या पत्रकार परिषदेवर बसलेले आसा. आज पत्रकार परिषद घेवपाचें कारण कितें की तुमकां खबर आसा की 21 एप्रिलाक जी आमची जात्रा जावपाची जातली ती जात्रे संबंदी आमी तुमकां एक अनेक लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जाल्लो आसा की जात्रा सगळ्यांक आसतले येवपाक मेळटलें काय कितें, काय येवपाक मेळचें ना काय कितें अशें संभ्रम निर्माण जाल्लो आसा. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी काही गोश्टी हांगासर तुमच्या समोर मांडून आतां सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना लास्ट इयर गेल्या वर्सा जे स्टॅम्पेड जालें तेच्या नंतर व्हेरी नेक्स्ट डे म्हणजे 2 तारखेक माननीय मुख्यमंत्र्यान एक बायट केली की देवस्थानची ही घटना जी दुर्घटना घडली ती कोण जबाबदार त्याबद्दल दुसरी गोष्ट पण त्या खातीर त्यांनी फॅक्ट फायंडिंग कमिटी अपॉइंट केली. त्याचबरोबर त्यांनी काही एक निर्णय घेतले की देवस्थानची जात्रा व्यवस्थित जावपाक जाय म्हणून हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें तयार करपाक, कित्याक जे स्टॅम्पेड घडना न्ही ती जागा आसा उतरणीचेर म्हणजे सामको उबो चडाव आसा तो ताबडतोब सीएमान सांगलें, सीएम साहेबान सांगलें की हो चडाव कापपाक जावो आनी त्या खातीर तेंच्यांनी डिक्लेरूय केलें आनी पयली गोश्ट तेंच्यांनी केली पळय न्हू ती उतरणी कापपाचें काम केलें आनी म्हाका ऑलमोस्ट फिनिश जालां पिडब्ल्यूडीन काम केलें आसा. आता गेल्या लास्ट इयर आमी जेन्ना कमिटीचो ताबो घेतलो 1 एप्रिल 2025 तेन्ना कितें आसा की आमकां टायम मेळूनाशिल्लो आनी आमी पत्र सुद्दां आमी व्हेरी नेक्स्ट डे 2 तारखेक गव्हर्मेंटाक पत्र बरयलें की जात्रेची तयारी करपा संदर्भात. पण आज कितें आमकां सफिशियंट टायम मेळ्ळो आसा. आमी आज 2026 एप्रिलाची जी जात्रा संपन्न जावंक जाय ह्या खातीर डिसेंबरानूच आमी पत्र बरयलें गव्हर्मेंटाक की कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टर, मागीर मामलेदार, पोलीस डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी टायमान पळयलें आनी त्या प्रमाणे फॉर्च्युनेटली म्हणटा की जे उत्तर जिल्हा अधिकारी आसा काय ना अंकित यादव हेणी इमिजिएटली एक हाय लेवल कमिटीची हाय लेवल मिटींग घेतली. ती कलेक्टर कॉन्फरन्स करा अंकित यादव यांनी त्याच्यावर बाकी सगळे अधिकारी असले, एडीसी असले, डेप्युटी कलेक्टर असले, एसपी असले, ट्रॅफिक एसपी असले, मामलेदार सगळे ऑथॉरिटी आसा पळय त्यांच्यातर्फे एक मिटींग घेतली 7 तारखेक 7 जानेवारी. त्याच्यानंतर काही त्यांच्यानी डायरेक्शन दिलें की जात्रा कशी करपाक जाय म्हणजे कशें नियोजन कशें आसपाक जाय संदर्भात आनी त्या प्रमाणे नियोजनाचो भाग म्हणून त्यांच्यानी सेकंड मिटींग घेतली शिरगांव मल्टीपर्पज हॉल आमचो देवस्थानाचो आसा थंयसर मिटींग घेतली. तितून त्यांच्यानी एक तेजें विश्लेशण केलें की कशे भशेन जातलें नियोजन तुमचें आसतलें त्या बद्दल आमकां विचारणी केली. आमी काही गोश्टी ठळक तांकां सांगल्यो. त्या प्रमाणे ते मिटिंगेक डेप्युटी कलेक्टर नॉर्थ गोवा ह्या हेचे बाकीचे अधिकारी आयले. अश्यो आमच्यो 4 मिटींग संलग्न कलेक्टराच्या अध्यक्षतेखाली जाल्यो आनी त्या शिवाय तेंच्यांनी सर्वेक्षणूय केलें संपूर्ण गांवाचें की खंयसर प्रॉब्लेम कितें जावंक शकता त्या संबंधी तेंच्यांनी अभ्यास केलो आनी त्या प्रमाणे काही सूचना केली. आता हे करता आसतना सर्वेक्षण करता आसतना त्यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हांगासर विजीट केली. तेंच्यांनी काही इन्स्ट्रक्शन दिले ऑथॉरिटी त्याच प्रमाणे आमी काही रिक्वेस्ट केली त्यांना आमकां कशें कित्याक गरज आसा ती माननीय आमदार आमचे पेमेंट शीट हे तेंच्यांनी विजीट केली आनी तेंच्यांनी काही इन्स्ट्रक्शन म्हणजे तेंच्यांनी ऑथॉरिटी कडेन उलयलें डिस्कशन केलें आनी हें काम आसा पळय न्हू तें कशें बेगीन जावपाक जाय न्हू त्या बद्दल मार्गदर्शन केलें. आनी त्या नुसार आतां सांगपाचें म्हटल्यार की जात्रेक जे नियोजन आसा पळय ताचो एक भाग म्हणून रस्ते आसा पळय न्हू
फक्त काही प्रमाणात वाडणी केल्ली आसा, स्लोप कमी केल्लो आसा. नंबर 2 हे आसा पळय न्हू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तेंच्यांनी आज पासून तेंच्यांनी बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. सगळ्याक इल्युमिनेशन केल्लें आसा लायटीचें. आनी हे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी, फायर ब्रिगेड आणि हेल्थ यांच्या संबंधी यांच्या बरोबर आमची मिटींग जाल्यो. आणि त्या मिटिंगान तेंच्यांनी आमचे कडसून कितें अपेक्षा आहा कमिटी कडसून ते तेंच्यांनी आमच्या समोर मांडले. आमी तांकां त्या बद्दल जें कितें आमचे कडसून दिवपा जाय, आमी मॅनेजमेंट करपा जाय, तें आमी सगळें कंप्लायन्स ऑलमोस्ट केल्लें आसा. त्याच बरोबर कलेक्टर जावं SP म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंट हेंच्यांनी आमकां सांगलें की CCTV जाय, मागीर PTZ कॅमेरे जाय. आज पासून देवस्थानच्या फंडान जो 13 ते 14 लाख खर्च केल्ले आसा कॅमेराचे, जो 19 कॅमेरे आमी इन्स्टॉल केल्ले आसा. लयराई मंदिरा पासून ते मुरली टेंपल आसा थंयसर, म्हणजे सगळो भाग आसा न्हू गांवाचो देवस्थानचो जागे संबंदीत तो ह्या कॅमेऱ्यांनी कॅप्चर केल्लो आसा. हे सगळो खर्च न्ही आमी देवस्थानान केल्लो आसा. मागीर कितें आसा की आमी डायरेक्शन दिल्ली गेली पर्टिक्युलर आसलें तें, पूण आमकां इट वॉज टू लेट, म्हणजे खूब लेट सांगलें आमकां गव्हर्मेंटान की 30 तारखेक आमकां हें सांगलें बॅरिकेडींग जाय म्हणून. एक्चुअली कितें आसा लयराई देवस्थानची जात्रा आसा पळय न्ही, तुमी सगळे खबर आसतली की जात्रेक आमच्या हांगा एक रिच्युअल्स आसता न्ही, रिलिजियस रिच्युअल्स आसता, धार्मीक विधी आसा पळय न्हू, ते सकाळी 5 सुरवात जाता. 5 सुरवात जाल्या तेन्ना दनपारां न्ही 12:30 ते दरम्यान न्ही ते इंटरप्ट कोणीच जावंक ना ते रिच्युअल्सान की 12 सुमार आमचे वांयगणकार, मयेकार, मोगवकार, मोरजकार आसा न्हू, जे भावगींचे आसा देवस्थानचे ते गोळा घेवन येतात. तांकां ती सगळ्यो व्यवस्थीत एंट्रन्स आसूंक जाय. त्या खातीर कितें आहा की देवळान न्ही सभा मंडपान आमकां बॅरिकेडींग शक्यच ना, हे आमी स्पश्ट सांगलेलें. आनी SP कलेक्टर तांकां सहमत जाले आहा आमच्या मताचेर की बॅरिकेडींग देवळान कांय जावपाचें ना. दुसरी गोष्ट कितें आहा की हे जे हें आसा आतां सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा की उत्सव आसा पळय आमचो तो 12:30 आमची चिरा भायर सरता. चिरा मुड्डर वयता ती मुड्डर चिरा गेल्या नंतर थंयसर जे धार्मीक विधी आसता रिच्युअल्स जे धोंड आंगोवपाचे आसता हे जे हें आसा आतां सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा की उत्सव आसा पळय आमचो तो 12:30 आमची चिरा भायर सरता. चिरा मुड्डर वयता ती मुड्डर चिरा गेल्या नंतर थंयसर जे धार्मीक विधी आसता रिच्युअल्स जे धोंड आंगोवपाचे आसता तो सादारण 8-8:30 पासून चलता. त्याच्या नंतर मागीर 8:30 देव आमच्या मंदिरांत असो तसो येता, म्हणजे चिरा मागीर काही धार्मीक विधी आमचे बाकीचे आसता, थळवटणी आसा, आरती आसता, मागीर गाराणे आसता. ते जाल्या नंतर देवीचो कळस आसा पळय न्ही तो मुर्डेर वयताना होमखंडात आहा न्हू तो होमखंड प्रज्वलीत करता. आनी मागीर ते रातभर म्हणटा तशें मुर्डेर जे मूळ स्थान देवीचें आसा थंयसर स्थानापन जाता. सकाळी पहाटे पुजा आसा तेजी, पूण तेच्या मदीं 12-1:30 एकाच्या दरम्यान 12 उजो घालता तेन्ना 11:30-12 दरम्यान उजो घालता होमखंडान प्रज्वलीत केल्या नंतर. पूण तेच्या नंतर जे सादारण 1:30 दरम्यान धोंड वाजपाक कमेस जाता ते होमखंडान सगळे धोंड वयता म्हणसर 4:30-5 जाता. आणि 4:30 ते 5 जाले काय ना मागीर कित्याक सगळे धोंड जाले संपल्या नंतर मागीर देवीचो कळस देवी आसा पळय ती होमखंडांतून वचपाक येता. आनी त्या दरम्यान कितें आसा एक आमचें हें आसा रिच्युअल्स आसता ती ताका पेरणे म्हणटा, वर्सावणी अशें म्हणटा आमी ताका. पेरणे म्हणजे पेरणी आमचो जो देवस्थानचो सेवेकरी आसा तो पेरणे म्हणटा, म्हणजे देवीचे सगळे गुणगान जाता तेजे सातूय भयणीचे आनी भावाचे. आनी तेच्या नंतर देवी आमची होमखंडांतून पार जाता आनी त्या नंतर ती सवारी जाता. हो आमचो सादारण पयली दिसाचो कार्यक्रम आसता. म्हणजे कितें आसा की ह्या परिस्थितींनी ह्या सगळ्या परिस्थितीक पळयतात जर न्ही रस्त्याक आमच्या स्लोप आसल्या कारणान बॅरिकेडींग शक्य ना, तो काम्यांनी शक्य ना. फक्त आमी बॅरिकेडींग वेवस्था केल्या थंयसर सरावंडींग देवळाचें आसा बॅरिकेडींग केल्ली आसा. आनी ते म्हाका 16-17 तारखेक इन्स्टॉल करतले. 18th this month म्हणजे एप्रिलापर्यंत ते बॅरिकेडींग कंप्लीट जातलें. आनी ते झिगझॅग म्हणजे क्यू मॅनेजमेंट केला एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंट आनी कलेक्टर. आनी त्या प्रमाणे कितें 2 वाट दवरल्या. 2 वाट कश्यो दवरल्या, एक धोंडा खातीर आनी एक जनरल पब्लीक आसता पळय डेवोटीज तेंच्या खातीर.
धोण आसा पळय न्हू देवळाक भोंवताडे घालून मेन दारांसून वयतले आनी बाकीचे डेवोटीज आसा पळय न्हू ते आमचो एक देवळाच्या दावे सायडीचो एक आसा गेट आसा ती गेटीनसून बाकीचे जनरल पब्लीक डेवोटीज सोडटले पूण एक गोष्ट आसतली कितें हांगा रिस्ट्रिक्शन कशें आसतलें की डेवोटीज जाले न्ही मागीर काही प्रमाणात गर्दी जाल्यार डेवोटीजांक म्हणटकूच धोणान करतले धोणान जाले म्हणटकूच डेवोटीज अशें भशेन आमी एक सिस्टम केल्ली आसा आनी ती आमी गव्हर्मेंटाक म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाक इलेबरेट केल्ली आसा सांगलेली आसा अशें भशेन वयतले म्हणून आनी तेचेर ते सहमत जाले आसा सांगपाचें कितें आसा दुसरें कितें आसा की आतां दुसरी आता महत्वाची गोष्ट पळयात आमची जात्रा ही आयज आनी काल अनादी काल पासून जात्रा जातातली लायक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की त्या हे जात्रेक पळय दुकानाचो सगळे दुकान म्हणजे देवळा पासून पळय न्हू ती मुर्ती पसून दुकानां हाडचे वयता पूण आज कितें आहा की फॅक्ट फायंडींग कमिटीनूय रिपोर्टान म्हटलेलें आसा त्याच प्रमाणे आमचे ऑथॉरिटीनूय त्यानुसार त्याच्या अनुशंगान फॅक्ट फायंडींग कमिटीच्या अनुशंगान एक म्हटलेलें आसा की दुकानां मुर्डे पासून देवळा पर्यंत लावपाची ना आणि त्यानुसार आम्ही जे डायरेक्शन दिले आसा ते आम्ही कंप्लायंट केले आज आम्ही देवस्थान कमिटीन फक्त कित्याक काही प्रमाणात कितें आसा धोण जावं बाकी देवोटी ताका ताण लागतली जावं भूक लागतली त्या दृश्टीकोन आमी गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन मागले कलेक्टरा कडेन आनी त्या अनुशंगान कलेक्टरान आमकां वडा कडेन हुमणां कडेन 9 दुकानांक परमिशन दिलां जात्रे दिसा आनी फाटल्यान 15 दुकानां आणि जात्रेक मागीर दुसरे दिसा सॉरी देवळा फाटल्यान 25 दुकानां आनी होमखाणा कडेन 9 दुकानांक परमिशन दिलें आहा सबसिक्वेंटली जात्रेच्या दुसरे दिसा आसा पळय न्हू ती आमी दुकानां सगळ्यांक लायतले पूण कशी ती ताका बी परमिशन घेतलेलें आसा पूण ते रस्त्यासाठी एकूच दुकान लागचें ना कित्याक एज पर द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द गव्हर्मेंट कलेक्टराच्या आनी पुलिशेच्या आदेशानुसार फक्त आमी होमखाणा कडेन वयले सायडीक आहा पळय न्हू टोटल 25 दुकानां लागतली आनी देवळा फाटल्यान जवळ 32 दुकानां म्हणजे पुणून खंयच्याच प्रकारान लोकांक धोणांक भाविकांक अडचण जावची ना हेचो आमी चडशान काळजी घेतले की खंयचेच भशेन लोकांक प्रॉब्लेम जावंक जायना आता हे सगळें करतना कितें सांगपाचें म्हणल्यार की आमी पयल्यान सांगलेलें आसा त्या प्रमाणे आमकां काही गोश्टी आहा न्हू ते मुख्यमंत्र्यान मार्गदर्शन केलें डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी टायम टू टायम तेजें हेल्पूय केल्लें आसा आतां ते बॅरिकेडींग संदर्भांत हे कित्याक जाणा पळय आतां आमकां एक्चुअली कितें आहा की हो खर्च आसा पळय न्हू ओवर बर्डन जालो आसा तरी सुद्दां आमी बॅरिकेडींग जो आमकां 3 लाख बॅरिकेडींग आमचो खर्च आसा आनी हो खर्च आसा न्हू तो धुमे सद्गुरू धुमे फावंडेशन हेणी आपणें करता म्हणटा आमी प्रकर्शन नांव घेतलें तेंच्यांनी आपूण तो सगळो खर्च जाता कित्याक आमकां तुजो 14 लाखाचें बर्डन आयलें हेचेर CCTV कॅमेराचेर धोणाचे तळे कडेन आसा न्ही आतां तशीच आमी सिस्टम केलें की धोणाचे तळे वचपाक एक वाट दवरल्या आनी वचपाक धोणाक एक वाट दवरल्या म्हणजे जे मेन पयलीं पासून येताले वयताले तीच वाट देंवपाकूच फक्त आसतली मागीर शेस म्हणून कांय विधी प्रोग्राम आसा तेच्या नंतर तो धोण शेस लायले तेन्ना म्हणून आसा लेफ्ट हँड सायडीक हे केलें सोपानां केल्लीं आसता त्या सोपानांतून ते भायर सरताले आनी तशेंच क्यू सिस्टमान ते वयर मुद्दर वयतले देवदर्शनाक मागीर आंगण आसा नवीन घराची आनी ते जाल्या नंतर परत आसा तशें ते त्याच रोवन वयतले पूण हांगासर कितें आहा गव्हर्मेंटान कितें केलां की पुलीस डिपार्टमेंटा कलेक्टरान जेन्ना होमखाणांतून वयता पळय न्हू होमखाणांतून वयता कॉमेर्स जाल्या बरोबर खंयच्याच अदरवायज धोणा शिवाय आनी कोणाक ते हे सायडीक सोडचे ना तो धोणाकूच सोडटले पूण जनरल पब्लिकाक बाकी दर्शन घेवपाकूय हरकत ना पूण एक गोश्ट कितें हांव सांगूंक सोदता की काही प्रकरणांत एक हें जालें कितें मिसअंडरस्टँडींग जालें गैरसमज जालो कितें की फक्त आमी धोणाकूच येवपाक परमिशन दितले तशें कांय ना हांव परत स्पश्ट करता की सगळ्या धोणांक सगळ्या लोकांक पब्लिकाक जे एजवर येताले हेच्या पयलीं सुद्दां पळय न्हू तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचें आनी सगळ्यांनी जात्रेचो आस्वाद घेवचो सगळ्यांनी जात्रेचो अनुभव घेवचो आनी देवीचें दर्शन रेस्ट्रिक्शन ना रेस्ट्रिक्शन कांय ना सगळ्यांनी येवपाचें आतां इतकेंच कितें जेन्ना
एक कोण जाणटे आसता भुरगीं आसता न्हू ती प्रत्येकान आपल्या मनशाची काळजी घेवपाक जाय कित्याक गरजेन ते भुरग्यांक कित्याक चेंगरा चेंगरी म्हणटा पळय न्हू शब्द तो असो घडटा म्हणून कित्याक जाता तितकें अवॉयड करचें की तेंच्यांनी भुरग्यांक हाडटाना आपल्या बरोबर दवरपाचें. आतां एक गोश्ट लक्षांत धरात की जेन्ना धोन आनी जनरल पब्लीक कितें आसा धोन कितें करता आपली फॅमिली काडटा आपल्या बरोबर धोणांनी आपली फॅमिली काडपाक कांयच हरकत ना पूण प्रोवायडेड कितें आसा की धोण आसा पळय ते जेन्ना ते धोण आपले रिच्युअल्स करपाक वयता धार्मीक विधी करपाक वयता पळय तेन्ना तेणी फॅमिलीक अलिप्त दवरपाचें आनी फक्त धोणांनीच आपल्या लायनीन दवरपाचें बाकीची जनरल पब्लीक आसा पळय तेच्या लायनीन तांकां रावपाक आनी दर्शन घेवपाक कांयच हरकत ना पूण सगळ्यांक मुबार सगळ्यांनी रात्री घेवपाचें अशें आमी कश्ट करता. But to the restriction, strict guidelines for that. Strict guidelines because last year was incident. इतना लोग बोलते आणि लोक तुमचे सिस्टम strict guidelines तर ते incident झाला म्हणतात guidelines तुम्ही काय करणार ना आम्ही पळय ही गायडलायन आसा पळय फॅक्ट फायंडींग त्या कमिटीच्या रिपोर्टाचेर तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान गायडलायन दिला CCTV कॅमेरे मागीर बॅरिकेडिंग ही सिस्टम आसा पळय ते गव्हर्मेंटान हे केला करेक्टेड आनी त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक गोष्ट कंप्लायन्स करपाचो प्रयत्न करा. आय कॅन से आमी 100% तो कंप्लायंट केला. पण इवन आणि देवीचं दर्शन करतात इतकं वाजता वाजता सगळं प्रशासन तुम्ही त्यापासून 8 वाजता झालं तुमच्या तिथे गायडलाईन आमची गायडलाईन आम्ही दुकानां लागना आम्ही सांगपाचें मुख्य प्रश्न आसलो फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो कितें आसा की दुकानान लोक घालता पळय रस्त्या सायडीक तितून ते रश जाता गर्दी जाता लोकांक भाविकांक जे डेवोटीज आसा तांकां वचपाक मेळना आनी त्या खातीर हें जालें असो तांचो निश्कर्श येता पूण त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान ठरयलां आनी आमी ठरयलां की दुकानां अजिबात मुठ्ठेर म्हणजे मूळ स्थानापासून ते देवळाई देवळापर्यंत दुकानां लागतील. आता तुम्ही दुकानावर जे परमिशन दिल्या 9 आणि 15 25 जे दुकानं दिल्या पळय त्याच वाड्या वयली हा का गावातल्या सगळ्या दुकानां घेतल्या ती दुकानां दिल्या परमिशन पळय न्हू ती आतां होमखाणाचो परिसर आहा पळय न्हू तो व्हडलो आसा होमखाण पेटा ती वयले सायडीक दोन मोकळी जागा केली आहा थंयसर पयलीं रस्त्या पर्यंत दुकानां लागतली. आतां ह्या वर्सा ती दुकानां लागना फक्त एक्सेप्ट 9 दुकानां लागतली कशी सांगता तुमकां लिंबू सोडा च्या पाणी आणि वॉटरमेलन म्हणजे कलिंगडां आनी गोण्याची ती गरजेची आसा कित्याक धोण गेले काय ना होमखाणांसून म्हणटकूच तांकां कितें तरी पिवपाक जाय खावपाक जाय पडटा तेचें नियोजन तेची वेवस्था करपाक जाय म्हणून आमी ते गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन मागलेलें आनी ते गव्हर्मेंटान दिलां पूण एक सब्जेक्ट कितें आहा खंयचें वायोलेशन तेजें जावचें ना. अनेक गजाल तुम्ही ते पहिलं धोडान इन्स्ट्रक्शन केला तुमचे कित्याक सांग धोड जे ग्रुपांनी येता पळय ग्रुपिझम येतात तिथे एकदम अशी रश करून येतात दुखलेच येता सो तेंचे इन्स्ट्रक्शन तेंकां कितें केलां एकच प्रश्न आला आनी तुमी जे रजिस्टर करून कार्डां केल्ली ते कशें कितें आसतलें कितें आहा 20,000 एप्लिकेशन आयिल्ली आसा कितें पूण कितें आहा बाकीच्या व्यापानुसार आमकां कंप्लीट करपाक 60,000 तुका कार्डां जाल्लीं आसा कितें पूण बाकीचें आसा सगळीं इनकम्प्लीट आसल्या कारणान आमी कोणाक कार्डां दिवना म्हणून सबसिक्वेंटली जातले नंतर आमी हो प्रोसिजर कंटिन्यू करतले कित्याक आमकां रिकॉर्ड खबर नासता न्ही जेन्ना आमकां देवस्थान कमिटीकूच खबर नासता धोण कितकें आसा ते आमी ऑथॉरिटी कांय सांगूंक शकना कितकें आसा धोण ते ते जाले धोडाचे हे म्हणजे सांग न्हू तेंकां कितें इन्स्ट्रक्शन तांकां आमी होल्डिंग पळय पोलीस डिपार्टमेंट कलेक्टर आणि मॅनेजिंग कमिटी यांच्यानी होल्डिंग स्पॉट केला होता 2 नागरिकांना एकीकडे सगळे गॅदर जातले आणि मागीर त्यांना क्यू सोडटले आणि ते सगळे अरेंजमेंट आपल्याला पोलीस डिपार्टमेंट करता म्हणजे थंयसर ऑब्स्ट्रक्शन येवंक दिना क्यू सिस्टम करतले पोलीस हय पोलीस मॅनेज करतले म्हणजे हे तळयेकडे मेन तळयेकडचे जाले पण मागीर ते नांव परतून वता पळय तेन्ना खूब आयज दोन आमी पयले मस्ती करता आमचे आसा पळय आमचे व्हॉलंटियर आसता ना ना आता पोलीस डिपार्टमेंट आता व्हॉलंटियर कित्याक ते हेल्प करपाक पोलिसेक आणि आमच्या लोकांक मातशें पब्लिकाक सांबाळपाक खातीर म्हणून जी स्टॅम्पेड जाल्ले आनी सरकारान मागीर मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी आनी फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट्स ह्या
हेजे कडेन तुमी सहमत आसा सरकारची जी फॅक्ट फायंडींग कमिटी तेणी रिपोर्ट केला ताजे कडेन तुमी सहमत आसा काय म्हणटा? कितें आसा ना पळय 1 वर्स जाली गोष्टी घटना घडल्या पूण त्या रिपोर्टान आमी तेन्ना स्टेटमेंट केले कितें आमी स्टेटमेंट तेन्ना केल्ले पूण जो रिपोर्ट सरकाराक सबमीट केला फॅक्ट फायंडींग कमिटी तितून तेंच्यांनी सगळ्या जाणांक दोशी ठरयल्या. आता ही गोष्ट लक्षात घ्या, देवळा पासून जो एक्सिडंट घडला पळय न्हय, दुर्घटना घडल्या देवळा पासून 1 किलोमिटराच्या अंतराचेर. आता कितें डिझास्टर मॅनेजमेंट अनेक कायदे आसा न्ही, त्यानुसार कितें आहा की कोणाची जबाबदारी तेंकां खबर आसतली, सरकाराक खबर आसतली, फॅक्ट फायंडींग कमिटीक खबर आसतली, ऑथॉरिटीकूय खबर आसतली. पूण तेचेर हांव आतां चड विवेचन करिना. पूण कितें आसा की एक गोष्ट लक्षांत खरंच आमकां हाडून दिता की देवळा पासून 1 किलोमिटराच्या अंतराचेर ते घडटा आणि थंयसर आतां सगळो टायम मॅनेजींग कमिटी काय तेचेर हांगासून थंय वचपाक शकना. हेचो तुमी बारीकसाण विचार करपाक जाय कितें की बाकीचे अदरवायज देवळा कडेन जर खंयच्यो घटना घडल्या कित्याक देवळा कडेन आमी रातभर थंय आतां वेवस्था करपाक कमिटी आमची टोटल आसली आनी थोडे हंपाणा कडेन आसतली. खंयसूच इन्सिडंट करूं गेल्ले दुर्घटनेक तुमी कोणाक जबाबदार धरता? आमी कोणाक ते डिसायड ते फॅक्ट फायंडींग कमिटी ऑथॉरिटी एडमिशन ते डिसायड करता. आमी थोडे ते बरे तेंचे पार्किंग सुविधा भायरसून ते येतले म्हणजे हॉस्पिटल पार्किंग किंवा पार्किंग आमी तेजो एक प्रश्न पार्किंग कितें आसा प्रश्न पार्किंग एक आसा आनी दुसरी जात्रेच्या दिसा लोकल जे आसा गांवचे लोक तेंच्यो गाडयो जर रस्त्यार उरल्यो किंवा ते ऑलरेडी गांवांत ग्रामस्थ तेंचे जर उरले जाल्यार परत प्रॉब्लेम जावचो ना. जर ते पळय पार्किंगाची वेवस्था देवळा फाटल्यान जवळ जवळ 300-400 गाडी सहज पार्क करून अशी आमी वेवस्था केली, लेवल केली आसा. साळगांवकर कंपनीन ज्या वखदां आमकां हेल्प केल्ली आसा ती कंप्लीट म्हणजे 200-400 गाडयो सहज पार्क करून येतात. दुसरी गोष्ट चौगुल्याचो पार्क करना शिबियार पयलींचो तुमी जाणा खबर ना, त्या शिबियारान पयलीं कंपनी पासून हांवें लेवल करून घेतला. थंयसर 200-400 गाडयो सहज पार्क करून घेतला. एज फार एज म्हापशेसून अर्दोळसून बिचोरसून त्यातून येयले जाल्यार ते पार्किंग जाता. दुसरी गोष्ट हे सायडीन वस्तोड्या सायडीसून न्ही तर थंयसर तर आतां हे बांदता न्ही बायपास बांदता न्ही थंयसून तेंच्यांनी पंचायती कडेन आमी उलयल्ले आसा, डिस्कस केल्ले आसा. तेंच्यांनी थंयसर पार्किंगाची वेवस्था बायपास रोडा कडेन सर्वीस रोड केला, थंयसून वेवस्था जातली. हेच्या पयलीं कितें आसलें सांगता तुमकां की दुधनी सायडार आसा पळय दुधनी सायडीन मुळगांव थंयसर पार्किंग जातालें थंयसून लोक कारात येतालो. तसोच न्हू आमच्या मुर्डी मूळ स्थान आसा पळय न्हू तेच्या फाटल्यान पार्किंग जातालें. आतां ते कितें जालां MDR रोड ओरिजिनल रोड आमचो शेगांवचो हो न्ही आतां बांदला पळय तो रोड न्ही MDR रोड आमचो पयलींचो तो आतां जो वेदांताचें मायनींग जाता तो रोड आसा त्या रोडासून येताले आनी थंयसर पार्किंग बऱ्यापैकी जाताली. पूण आतां कितें आहा मायनींग जाल्या कारणान तेंच्यांनी सगळो पार्किंग शक्यच ना. आतां इनकेस कितें आतां एज पर द कलेक्टराच्या ऑर्डरी प्रमाण तेंच्यांनी रोड ओपन केला MDR मुळगांव टू शेगांव, पूण पार्किंग थंय सहज शक्य ना. म्हणून तो एक्चुअली थंय पार्किंग जवळ 100 गाडयांचे जाताले पयलीं. देवळापासून हॉस्पिटलापर्यंत जो रस्तो आसा वाट थंय मदीं गाडयो आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक कळयल्या, ट्रॅफिक सेलाकूय कळयल्या, पुलिसेकूय कळयल्या आनी कलेक्टराकूय कळयल्या कोणाच्योच गाडयो पार्किंग वचूंक येना. हे CCTV कितले घाले तुमी ताजो कितले तुमकां खर्च येयलो आनी खंय खंय घाले? पळय CCTV सगळ्या देवळांनी घातल्या टोटल देवळां पंचायत देवळां 14 आसा ते 14 देवळांनी घातल्या. त्या शिवाय रोडाक घातल्या जंक्शन RBL बँक अंफाण कितें सगळे झाडांची तळी म्हणजे सगळो पोर्शन जो आमी खबर केल्लो आसा. टोटल 90 सुमार कॅमेरा 92 तितून 16 PTZ घातल्या, 16 कॅमेरे PTZ घातल्या. ते इन्स्ट्रक्शन आसा PTZ घालपाचे डायरेक्शन कोणा कडेन आसलें की गव्हर्मेंटाचे पुलिशेच्या त्या प्रमाणे आमी वी हॅव कंप्लेंट खर्च कितलो येयलो आणि कोणी केला खर्च? साधारण 15 लाख देवस्थान कमिटी काय गव्हर्मेंट तुमचो खर्च सगळं देवस्थानान केला. 5 लाख कितें आसा पळय देवस्थानान केला. कितलो म्हणटा तूं? PA सिस्टम जाय 15 लाख, PA सिस्टम जावं कॅमेरा जावं कितें इवन बॅरिकेडिंग आतां एक फक्त 2 एरिक तयार जालो की आपण एक ते कोणे स्पॉन्सर केले म्हणजे फाउंडेशन खंयचे सद्गुरू फाउंडेशन भूमी गेल्या हेच्या पेक्षा कितले तुम्ही स्टॉला ह्या वर्सा कमी केली कोणा गेल्या वर्सा घातिल्ली पळय
ह्या वर्सा तुमी कितले कमी स्टेप भितरचे कितें म्हणटा कितले दुकानां घातलेले पळय पळय, ह्या वर्सा कितले कमी आहा कितें आसा जाणा पळयात आमी देवस्थान आसा पळय न्हू ते देवस्थानची प्रॉपर्टी आसा कंपाउंड मेळटा पळय ती देवस्थानची प्रॉपर्टी देवळा कडेन आहा ती देवस्थानची प्रॉपर्टी देवळा ती सादारण हांगासर आमची जवळ 10,000 स्क्वेअर जाता ती होमगार्ड भितर येता तेका इलेक्ट्रिसिटी न्हू सादारण 200-300 मिटर आमचे हाडे केल्ले ते ट्रान्सफॉर्मर आनी कितें घालपाक पूण रेस्ट ऑफ द ह्या सगळ्या जागा थंयसर आमी दुकानां घालताले आतां तें सांगलें न्ही आनी बाकीची दुकानां आसा पळय प्रायवेट प्रॉपर्टीन घालता आनी तेका एनओसी दिता पंचायत तितून आमचो देवस्थानचो कांयच सहभाग ना पंचायत दिता तांकां घालपाक आनी पंचायत लोक घालता पूण प्रायवेट प्रॉपर्टी पण हेवूय अलाव करचे ना पंचायती कडेन तुमी कळीत केला अशी दुकानां घालपाक जे गेल्ले वर्सा जी दुर्घटना जाल्ली चड गर्दी जाल्यार परत जावपाक स्टँडर्ड जायना खातीर तुमी पंचायतीक कळीत केला काय म्हणटा दुकानां अशी रश जावपाक जायना म्हणून ना कितें आहा पंचायतीक कलेक्टरान सांगलां की पंचायतीक कोणाकूच एनओसी दिवपाची ना दुकानां कित्याक तेंच्यांनी एनओसी पंचायतीक एनओसी दिले शिवाय सिटी कनेक्शन मेळना कितें आनी इवन डायरेक्शन दिला की जर दुकान घालपाक जाल्यार सब्जेक्ट टू द कंडिशन दॅट नो विदाउट परमिशन द कलेक्टर दिवपाचें ना आणि आता ज्या दुकानात परमिशन दिला पळय ते गव्हर्नमेंटान दिला काय पंचायत कलेक्टरान हांगासर तेंच्यांनी रेस्ट्रिक्शन घातला इवन आतां आमकां दुकानाक परमिशन दिला पळय 9 दुकानां कोंकणा कडेन आनी 25 दुकानां फाटल्यान देवळा फाटल्यान पळय न्हू तेका सुद्दां कितें म्हणटाले की कसल्याच प्रकारचें वायोलेशन जावंक येना तेजें जात्रा जावन मागीर प्रश्न असा की गव्हर्नमेंटान एक प्रपोजल दिल्ले तुमकां की लयराईची जात्रा आसा ती स्टेट फेस्टिवल करची तर तुमचे ताका ताजें कितें जालें पळय कितें आहा कित्याक स्टेट फेस्टिवल म्हणटा पळय हो माझी कमिटीच्या उपकारचो प्रस्ताव तो तेंच्यांनी स्विकारलो काय म्हणून त्या स्विकारताना जनरल बॉडीचो अप्रुवल घेवन आसलो कितें आसा जेन्ना मागणी देवस्थान आसता काय ना तर ते गोश्ट आमी मागना कडेन वचूंक जाय मागनांनी फायनल तरी जर न्ही मागनांनी अप्रूव केलो जनरल बॉडीन तरच आमी विल गो हेड न्ही पूण थंयसर मागनांनी अप्रूव करूं ना त्या घेतल्या नंतर आमी गेले आनी ताका विचारप कशें कितें आसतलें आनी सबसिक्वेंटली 6 तारखेक आमी एप्रिलाचे मिटींग दवरली आनी ती मिटींगेक सगळे वेळार जें कितें डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चरान सांगला पळय न्ही कशें आसतलें स्टेट फेस्टिवल म्हणून आनी अजापाची गोश्ट म्हटल्यार माझी कमिटीचे मिटींग जे आसले पदाधिकारी आसले तेन्ना मिटींग तेंच्यांनी सगळ्या मागणांनी युनानिमसली डिसायडेड स्टेट फेस्टिवल आमकां ना आतां हें आमचें वैयक्तीक मत न्ही वी आर रिप्रेझेंटींग जनरल बॉडी मागनाक रिप्रेझेंट करता न्ही मागनाचो मत आमी मिडिया कडेन सरकारा कडेन मांडनाय बरोबर जे जी दुर्घटना घडली ती शॉपाक लागली कारण दोन्ही सायडीन चढावाचे शॉपां आसली दर वर्सा म्हाका दिसता 800 ते 900 शॉपां घालताले सगळ्या एरियात ह्या वर्सा दर दिसा फक्त 34 शॉपां आता त्याचं नुकसान जो आहे स्थानिक लोकांनी यासाठी भाडे घेताले पंचायतीक आसा आनी देवस्थान आसा तर देवस्थानाक एक नुकसान कशें म्हणटा कितें आसा पळय मनुष्य हानीपेक्षा आनी खंयचें नुकसान म्हटलें मनुष्य हानी काय जर जाल्यार पयसो बिसो कितें करपाक पडटा समजा आमी जर मनशाचे जर हे सुरक्षाताचेर लक्ष दिना जाल्यार न्ही दुकानां घातली आनी मनशाक त्रास जाले जाल्यार तेचेर आमी वी कॅनॉट कॉम्प्रोमायज आमी कॉम्प्रोमायज करूंक शकना न्ही मनशाचें जिवीत म्हत्वाचें न्ही तेचेर लक्ष दिवपाक जाय आतां तुमी म्हणटा न्ही तशें की दुकानां खूब जाण वेपारी येयले आमचे कडेन पूण ते इवन ऑथॉरिटी कडेन गेले पूण तेणें सांगलें खंयचेच पक्षांनी दुकानांक परमिशन दिना आतां आमी आतां कितें आहा दिस मे बी फर्स्ट सेकंड असो पयलो अनुभव आसलो शिगमोकारान मे बी की दुकानां नासतना जात्रा का थंय फक्त जेम लिमिटेड दुकानां आसतलीं पूण आतां हो आतां आमी कितके भशेन सक्सेस जातले आनी फुडें फ्युचरान आमकां अशें उरतलें काय पयलींचेच भशेन चलतलें ती गोश्ट वेगळी पूण लोकांचें मातशें कितें सांगता तुमकां स्पश्ट सांगता दुकानदाराचें आमचें सांगता की जी दुकानां घालतात पळय न्हू रस्त्याच्या सायडीक घालपाक हरकत नासली पूण लोक न्ही दुकानां रस्त्यार घालतात आनी लोकांक घोणांक जावं भाविकांक न्ही वचपाक वाट अजिबात नासता हें आमी चिंतूंक जाय न्ही जेन्ना दुकान आमी सांगता म्हाज्या प्रॉपर्टी हांव घालपाक सांगता आमच्या घरा समोर तेन्ना आमी चिंतूंक जाय की बाबा हें लोकांक त्रास जावंक ना कित्याक भावीक येता ते पयलीं देव दर्शन आहे ते देवीचें दर्शन घेवपाक आणि ते कौलास वचच्या टायमार मातशें ते मागीर कशें करतात दुसरे कौलाच्या गर्दी बरीच जाता कौल आमची दुसरे दिसा हय 4 दीस आसता 6 पासून ती 9 मे पर्यंत
25 तारखेपर्यंत कवळ असतं ते रेग्युलर जाते. धार्मिक विधी रिच्युअल्स असा पळय न्हू उत्सव तो खंयचेच वखदे आमदार करना रेग्युलर जाता. कौलांकी लोक भरपूर जातात त्या खातीर कौलांक घेतले आणि कौलांक येवपाकूच जाय. आमकां सगळ्या लोकांनी देवदर्शन करपाक जाय, कौलांक येवपाक जाय. आमी त्या खातीर बंदोबस्त वेवस्था बी करता. सेक्युरिटी दवरतले, पुलीसूय दवरतले, उलयल्या पुलीस डिपार्टमेंट. गेल्ल्या वर्सा दुर्घटना घडल्या उपरांत रोखडो मुख्यमंत्र्यान सांगलें स्टेटमेंट केल्लो ते आपण रोखडो कट करतलो म्हणून चढाव आसा तो. हो केन्नाच्यान सुरवात केलो करपाक कितले म्हयन्यांनी? डिसेंबराच्यान तेंच्यांनी सर्वे केली रोडाच्या. डिसेंबराच्यान ना नोव्हेंबर डिसेंबरान कम्याक केले सर्वे करपाक. त्याच्यानंतर ऑर्डर म्हाका दिसता लेट जाले, फेब्रुवारीची ऑर्डर जाली आसता आणि आतां म्हाका दिसता पयरूच तेजे तारीख बी कंप्लीट जाला. ओके, आज जात्रेक 9 दीस उरल्या काय? काम कंप्लीट जालें तेंचे सगळें? त्या रोडार ते कंप्लीट जाले. थोडे पयलींच्या त्या रोडार आनी तेजे मायनर काम उरला. गांवकर बाब, गेल्या वर्सा जो इन्सिडंट जाला त्याच्या उपरांत आता ह्या वर्सा जात्रा जातची. गेल्या वर्सा इन्सिडंटाक लागून फुडल्या वर्सा कितें तुमकां दिसता भाविकाचेर परिणाम जातले कमी अपेक्षा? कशें म्हणटा इन्सिडंट जाला म्हणून भाविक कमी जाताले काय? गर्दी आयकन आता कोम्यासूच आसा. आता गर्दी आसा न्ही ती कमी जावंक ना आनी जात्रेकूय येतले. आमी भाविकांक आवाहन करता की सगळ्या भाविकांनी येवपाक जाय. खंयचेच भशेन मनात बिंदू धरपाचो ना. इन शॉर्ट, जात्रेक सगळे लोकांनी भाविकांनी तशें धोरणांनी सगळ्यांनी येवचें, कसलेच रिस्ट्रिक्शन ना अशें न्ही? आता 18 तारखेक मॉक ड्रील जावपाची आसा. 18 तारखेक मॉक ड्रील अशी कितें पळय कितें आसा, एकूच गोश्ट कितें आसा की दोन आमी तुमकां पयलीं हांवें स्पेसिफाय केलें क्लियर केल्लें आसा की घरा बरोबर बाकीच्या लोकांनी वचपाक जायना. म्हणजे येवपाक हरकत ना पूण बरोबर तेंच्या बरोबर वचपाक जाय. म्हटल्यार ते जे धार्मीक विधी आसता, रिच्युअल्स आसता पळय देवळांनीच करपाक जाय. तेंच्या बरोबर फॅमिलीन मातशें अलिप्त रावपाचें. मॉक ड्रील केन्ना? मॉक ड्रील आसा 18 कार्डां कितें रजिस्ट्री कितकी जाली तेजो फायदो कितें नाही कितें आमकां रिपोर्ट जाता. कित्याक तुमकां सांगलें पयलींच हांवें स्पश्ट केलें आसा कितें की आमचे कडेन धोरण कितके आसले वर्साच्या वर्सा 650 इतके कांयच न्ही. 650-700 जण आमचे कडेन रजिस्टर जाता जात्रेच्या. आतां पर्यंत आमचे कडेन जे कार्डां केली आसा ती 7,000 पर्यंत कार्डां जाल्ली आसा आनी टोटल आमचे कडेन 20,000 कमायिल्ले आसा. आमकां सरकारान जावं खंयच्याच एजंटांनी जावं मिडियाक आमकां सांगपाक खबर सांगूंक शकना कित्याक आमचे कडेन एक्झॅक्टली धोरण आमचे कितके येता. एक्चुअली मोर दॅन 50,000 येता अशें आमी म्हणटा पूण आजून पासून ते क्लियर ना कित्याक 20,000 आमचे कमायले. पूण ही कार्डां आसा पळय आमी प्रोसेस जत्रा जाल्यानंतर आमी कलेक्ट करता. कधी त्याचा विषय जर रजिस्टर्ड आहे ना 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 तशें कांय ना. सगळ्यांनी धोरणांनी जरी रजिस्टर जालो ना कितें प्रत्येक जाण येता पळय आमचे कडेन तांकां तें सांगता की सगळ्यांनी धोरणांनी येवपाचें इवन रजिस्टर करता. पूण कोणाकूच बंधन कांय ना. सगळ्यांनी जात्रेक येवपाचें, कोणाकूच बंधन ना. धोरणांनी आनी बाकीच्या लोकांनी रजिस्टर जावं ना जावं. सरकार तुमच्या धार्मीक विधी कडेन इंटरफियर जावपाचें ना न्ही? ना पूण एक कितें सांगता तुमकां आतां हे सगळे घटना घडल्यो 1 वर्साचो कालावधी सांगपाचें म्हणजे गेल्या मे म्हयन्यांत 2 तारखेक. त्याच्या नंतर आमकां आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान जावं लोकल आमदारान अधिकाऱ्याक भरपूर प्रमाणात सहकार्य केलें भरपूर. पूण आतां आज पासून तेंच्यांनी आमच्या कितें आसता एक ज्यो आमची परंपरा ट्रेडिशन देवस्थानचे त्या परंपरेन कोणीच इंडस्ट्रियल जावन आमची पयलीं पासून भुमिका आसा म्हणून आमी स्टेट फेस्टिवलाक प्रपोज केला कितें म्हणून आमी म्हणजे माजनांनी गेला कितें म्हणटकूच ते आमच्या हितून कसलेच न्हू पडले. ओके, मॅजिस्ट्रेट आसता पळय डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान सुद्दां कांयच रिस्ट्रिक्शन ना. आणि इवन आम्ही त्यांना सांगला की आपण आमचं काही सांगले न्हू ठरावीक टायम आसता शेड्यूल न्हू रात्रीचे त्या शेड्युलाक आमचे धार्मीक विधी जावपाक जाय. त्या धार्मीक विधी पोलीस बी तेंच्यांनी जनरल पब्लिकाक इन्फॉर्म करपाचें त्या प्रमाणे आमी ते समज आसा. मंदिरात बॅरिकेड्स आसपाचे ना. ना आता सगळ्यांक विनंती करता सगळ्या ह्या मिडिया मार्फत की सगळ्यांनी जात्रेक घेवचे आणि जात्रा बरे भशेन कितें करून घेवची आणि सगळ्यांचे सहकार्य आमकां अपेक्षीत आसा. मिडिया